या कार्यावळीचे प्रायोजक आसात एन इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट, हेमंत मालवणकर प्रिन्स फर्निचर, जेस्टो culinary and hospitality academy, Timex आणि प्रीती range of home appliances. नमस्कार आणि येवकार तुमका प्रुडंट मिडियाच्या कार्यावळीत. आज आम्ही साश्ट तालुक्यातल्या 4 मतदारसंघांचेर चर्चा करतले आणि ते जावन आसा कुंकळे, वेळी, बाणावळी आणि नुवे. आणि त्या खातीर आम्ही या 4 मतदारसंघांतल्यान मानेस्तांक आमंत्रित केल्यात. तांचे कडेन आम्ही चर्चा करतले. पण त्या आधी आमचे काय रिपोर्टरांनी समीर भट आणि सावयो डायस हांणी काय मतदारसंघांतले विचार हाडल्यात, कॅप्चर केल्यार कॅमेरान आणि ते आम्ही हांगा आयकतले, ताचेर भासाभास करतले. त्याच्या नंतर 6:30 आमच्यो फोनाच्यो लायनी उक्त्यो जातल्यो. ते फोन नंबर आसा 24904444 आणि 24904445. या दोन्ही नंबराचेर आमकां तुम्ही 6:30 उपरांत फोन करात, तुमचे प्रश्न मांडात, ताचेर आमी कितें प्रश्न कशे सोडोवं येता हाचेर भासाभास करतले. तर आयज आमच्या या कार्यावळीत आमी आमंत्रित केल्यात जे ह्युमन रायट एक्टिविस्ट आसात, 24/7 म्हणटात, 365 डेज समाजा खातीर वावुरतात, ब्रेन बॉक्स ह्या इन्स्टिट्यूट चलयतात, ते जावन आसा एंटनी डिसिल्वा. आमचे दुसरे आयचे मानेस्त आसात एक समाज वावुरपी आणि मुखेलपणान तांची वळख आसा RTI एक्टिविस्ट म्हणून, माहिती हक्क कायद्या खाला वावर करतात, ते कुंकळेचे रॉनी डायस. आमचे आयची आनी एक मानेस्त आसा एनवायरमेंटा खातीर वावुरता, एनवायरमेंट सांबाळपा खातीर वावुरता, गोंयच्या शेतकाराच्या एकवटाची ती वांगडी आसा, नुवेसून आयल्या झरिना डाकुन्ना. आणि तसोच टुरिझम रिस्पॉन्सिबल हे संस्थेचो कन्व्हेनर आशिल्लो, कोंकणी भाषा मंडळाचो आदलो व्हायस प्रेसिडेंट, गोंय हित राखण मंचाचो आदलो प्रेसिडेंट आणि एक व्यवसायान हॉटेलियर सेराफीन कोत. तुमकां चौगांकूय आमच्या या स्टुडिओन येवकार. तर आमी आयज जमल्यार हांगा या सत्याग्रह कार्यक्रमान मतदार राजा कार्यावळीत 4 मतदारसंघाचेर चर्चा करपाक. तर तुज्या मतदारसंघात कितें जावचें अशें तुका दिसता? हांव एक एड्युकेशनिस्ट आणि म्हाका दिसता आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन हो मतदारसंघांत मेन म्हणजे आमकां एक एड्युकेशनान की एक इवन वॉर्ड लेवल म्हणल्यार हांव चुकचो ना, वॉर्ड लेवलार पासून एड्युकेशना बाबतींत कितें तरी बरें जावन येवचें फुडल्या 5 वर्सां भितर अशें म्हाका भरपूर आवड आसा. आणि माझे एक सपन आमच्या आख्ख्या मतदारसंघात आमची भुरगीं शिकून आपल्या पांयांचेर उबी रावंक शिकप आणि हे गोंय तसो आमचो देश फुडें वचपाचो. थोडक्या भितर तुवें आपल्या शिक्षणाचे कितें जी समस्या आहा ती सोडोवपा खातीर मागल्या. जरीना, व्हॉट यू फील इज युअर रिक्वायरमेंट? My requirement being an environmental crusader is a good environment for our constituency and our state, more so because amgelo present environmentacho मुखेल आसा ताणी बी खूब करपा जाय आशिल्लें म्हणल्यार ते जावना दुर्दैवान. 20 पॉयंट प्रोग्राम गव्हर्मेंटाची स्कीम हाडली आणि आतां नुव्यात जवळ जवळ नुवे कॉन्स्टिट्युएन्सीन 4-5 जागो आशिल्ल्यो त्यो फक्त 20 पॉयंटाकच वापरल्यो गेल्यो. आमची जमीन आसा ती सामुहीक जमीन, कम्युनिटी लँड्स should not be used for dishing out as parcels for migrants and people who have not asked for housing. नुव्यान इतले गोर गरीब कोण ना जांकां घर ना आणि थंय वचून पळयल्या जाल्यार लोकांनी मागणी कितली केल्या, 30-40 जाण चडात चड, तेय बी कोणे तरी तांकां अशें पाठिंबो दिवन चल रे वच माग म्हणल्यार सोय जाल्या 4000 मायज लोकांचे खातीर 100 स्क्वेअर मिटर जमीन गोंयकाराक म्हाका दिसना बरे भशेन रावपाक कशी पावता कशी. कित्याक मुणकारियल कायद्यान दर एका मनशाक 300 मिटर दिवपाची आमच्या न्याय खात्यान मंजुरी दिल्ली आसतना 100 मिटरान कशे रावतले लोक? म्हणजे आमकां आनी एक झोपडपट्टी वोट बँक तयार जाता असो दिसता आणि हाका आमची नामंजुरी.
पर्यावरण म्हणल्यार हेय बी आमकां अशें कोपराक कोपर लावून आतां रावचें पडटलें, कित्याक आमकां श्वासोश्वास करपाक बी जागो मेळचो ना, प्रदुशीत इतलें जाला आनी उदकाचो पुरवठो बी त्या वयर अवलंबून आसा आनी हें सगळें रिजनल प्लॅनाक घुसडून घातलां. गोंयभर उजो लागला रिजनल प्लॅना खातीर म्हणल्यार कोणाकय तें मातशें आय उय जायना, म्हणजे सगळें तापिल्लें आसा. सो जरिना बायन आपल्या ल्हानशा उलोवपांत दाखोवन दिला की 20 पॉयंट प्रोग्रामाच्या नांवा खाला आपली वोट बँक तयार करतात आनी तांकां घरां बांदून दिवपाची तजवीज करतात. कुंकळ्या कितें चल्लां रानी? म्हजें कंटिन्यूस RTI फायल करून म्हाका पड कितें मेळ्ळां की मिसयूज ऑफ फंड्स आनी प्रॉपर प्लॅनिंग म्हणटा तें नाच. कितें प्लॅन करता जाल्यार पयलो सद्याक तुवें एक डेव्हलपमेंट प्लॅन करूंक जाय, तो म्हणटा कुंकळ्यांत नाच. दुसरें म्हणटा तें फायनान्शियल स्टेटस ऑफ द लोकल बॉडी चोवपाक जाय. देन द कॅपेसिटी ऑफ द पीपल कशें हँडल जातलें तें म्हणटा कुंकळ्यांत चलत ना. हाडलो एक प्रोजेक्ट घातलो तो बऱ्याक पडटलो लोकांक ना पडटलो तशें ना. कॅल्क्युलेशन दुसऱ्यांचो हा पर्सनल कॅल्क्युलेशन जाता हांगा. म्हणटरी तशें करीत जाल्यार सगळें पाड पडटा, जाय थिंगा वस्तो जायना आनी सगळें मॅस जालां कुंकळ्यांक. एट प्रेझंट कुंकोली म्युनिसिपल कावन्सिल जे पड प्रोजेक्ट हाडल्या दे कॅनॉट मेंटेन देम. ओके, तर रानी म्हणटा की प्रकल्प हाडप, जबरदस्तीन लोकांचेर लादप आनी निधी जो मेळटा ताचो गैरवापर करप अशें चलता. तर सेराफीन, वॉट यू हॅव टू से एंड वॉट यू वॉन्ट दॅट शूड हॅपन इन युअर कॉन्स्टिट्युएन्सी? डेव्हलपमेंट भरपूर जाला आनी तो डेव्हलपमेंट म्हणल्यार इन्फ्रास्ट्रक्चरल डेव्हलपमेंट जाला. रस्ते जाल्या, न्हंयच्यो देगो बांदल्या, स्पोर्ट्स फॅसिलिटी येयल्या, असो जाला. पूण ह्युमन डेव्हलपमेंट जो आसा, मनशाचो डेव्हलपमेंट, मनशाचो विकास बाणावल्या मतदारसंघांत बिलकूल जावंकूच ना, कांय ना. पळोवंक गेल्यार आख्या गोंया भितर म्हाका म्हज्या मतदारसंघाची उमेद आसा, प्रावड आसा हांव. पूण तरी आसतना म्हणून दिसता की तांचो वापूड जाता, भरपूर वापूड जाता. तांकां वापुडटात, तांकां सजमना. थोड्या बाबड्यांक सजमता पूण सजमूंक शकना. म्हणून ती खूंय कमी पडटा ह्युमन डेव्हलपमेंट. रस्ते जाले डेव्हलपमेंट न्ही, लायट येयली डेव्हलपमेंट न्ही, ती पूण सारकी ना. पूण म्हणटा जे मेरेन सरकारा कडेन घडटा दाखोवंक सोदता ह्युमन डेव्हलपमेंट ना, मनशाचो डेव्हलपमेंट ना. एक रस्त्याचो डेव्हलपमेंट जाला, गली गलींनी रस्ते गेल्या, पूण भासना म्हणजे लोक प्रत्येक एक मनीस एक गाडी घेवन मडगांव वयता. मडगांवचे सिटीचे आनी आमचे संबंध आसा. लोक सदमता मडगांव म्हणल्यार ते म्युनिसिपालिटीचे आनी आमी बाकीचे मतदारसंघाचो लोक ते तुमची पंचायत आनी तुमचो उमेदवाराक घेवन तुमी पळोवपाचे ना. आमचे कडेन साश्टीच्या लोकां कडेन मडगांवच्या संबंध आसा आनी तो संबंध म्हणल्यार मडगांवचें आखें ट्रॅफीक आमकां लागता. मडगांव वचपी कोण? मडगांव वचपी मडगांवचे सबंदी लोक. सरकारान आयज मेरेन मडगांवच्या विशीं चिंतूंक ना आनी रस्त्याचेर चिंतली जाल्यार ते बासीचो आनी ट्रान्सपोर्टाचेर चिंतूंक ना. हेका लागून पेट्रोल कन्जम्पशन वाडटा, ट्युरिस्टांक इफेक्ट जाता. यूथ एफेर्स हें डिपार्टमेंट कोणच पळयना. पूण यूथ एफेर्साच्या बराबर पंचायत राज आहा. तर तूं सरकाराक पंचायत राजाचेच पडला, थंय पयसो आसा. यूथ एफेर्सा कडेन पयसो ना. युथाचो डेव्हलपमेंट करप ना. स्पोर्ट्स डेव्हलपमेंट फक्त एक कमर्शियल डेव्हलपमेंट जाला गोंयांत स्पोर्ट्स डेव्हलपमेंटाक. तो स्पोर्ट्स डेव्हलपमेंट ल्हान नर्सरी स्पोर्ट्स डेव्हलप करून गोंयचो प्लेयर भायकीच्या प्रादेशांत खेळटलो असो नाच. फक्त आमचेच गांवांत भायले प्लेयर हाडप खेळप अशें जालां. प्रत्येक क्लब करता, एक पर्टिक्युलर क्लब करता अशें म्हणना. म्हणल्यार गोंयचें चिंतप, जें गोंयकारान चिंतप करूंक जाय, गोंयचे खातीर चिंतप कांयच ना. फकत डेव्हलपमेंटांत पयसो आनी पयशांतल्यान डेव्हलपमेंट. तर कोर्ट म्हणटा की डेव्हलपमेंट जाला जे इनकम्प्लीट आसा आनी ह्युमन डेव्हलपमेंट कांयच ना. आमचे रिपोर्टर आसा मडगांवचे सालसेटींतले सावियो डायस आनी समीर भट, तांच्यांनी कांय त्या गांवांतल्या लोकांच्यो प्रतिक्रिया हाडल्यात, ते आमी पयलीं आयकुया. गार्बेजीचेर कितें म्हणटा एकटो. जो न्यू मार्केट कॉम्प्लेक्स बांदला तातूंत जे गार्बेज डिकम्पोज करपाक जी मिशनरी बसयले अरावंड 14 lakhs कॉस्ट एक्सपेंडिचर करून आनी फाटीं एक म्हाका दिसता आतां 1 वर्स जायतेलें ताचो इनॉग्रेशन जाल्लो. पूण आयज पासून तो तुजो प्लांट चालू ना, अजून पासून बंद. एक फावटी इनॉग्रेशन केल्लो तो तसोच आहा. आनीक दुसरें म्हणल्यार
आमचे जी गार्बेज आहा ती सारकीच सगळे हे गार्बेजीचे प्रॉब्लेम सांगूंकूच नाका. एक्चुअली सांगचे पडटा कारण आमचे नुवें येदो प्लांट बयसून जो फंक्शन जायना म्हणून म्हाका दूख भोगता. कितें जे पब्लिकाचो जो पयसो टॅक्स पेयर्साचो जो मोडटा ताचो सारकोच फायदो जावचो, पूण हें कांयच घडना. बरोबर आसा. नुवें हें घडलां. नुवें पंचायतीक गेल्या वर्साक 10 एप्रिलाक उद्घाटन जालें, व्हडलो सुवाळो केलो. म्हणल्यार नुवेचे लोकांक पंचायतीचे लोकांक कांय खबर नाशिल्ली. म्हणल्यार एक गार्बेज मशीन हाडून थंय उक्तावणी केली आनी त्या नंतर ताजो वापरूच जालो ना आनी लोकांक खबर सुद्दां ना. ताका ते वापरपाक चलोवपाक ताका टॅक्निशियन ना, ताका सोय ना, ताका सेक्युरिटी ना. आनी नंतर मागीर ते वापरच्या अगोदरच ताजो मोटर बी चोरून व्हेलो. ते म्हाका कळ्ळें कित्याक हांव म्हज्या कांय कारणाक लागून पोलीस चौकेन गेल्लें तेन्ना नुवें गेला साहेब थंय चोरी जाली. म्हणलें कितें चोरी जाली? गार्बेजीचो मोटर कोणें काडून व्हेलो म्हणपाक लागले. हांसपाचीच गजाल. म्हणल्यार थंय कोण सांगना कित्याक हें अशें चलता ते. आनी दुसरें म्हणल्यार गार्बेज म्हणल्यार कितें, आमची आतां न्हंय रिवर साश्टीची मेन न्हंय ती कुसल्या. तातूंत सगळो कचरो कुडो कोयर हाडून घालप आनी भगाभग लासप. आनी लासप म्हणल्यार इतलें प्रदुशीत. नुव्यान आतां लोक थंडे भशेन कॅन्सर जावन कित्याक मरता? कोणें तरी ताजी वासपूस घेतल्या, सोद घेतल्या. हेल्थ सिनारियो बी बिकॉज ऑफ पोल्युशन एंड गार्बेज, नॉन ट्रीटमेंट, नॉन कलेक्शन इन सायंटिफीक मॅनर or in a concerned manner is the disease of the Nuwe people. ओके, आमी आतां फुडें एक रणवीक पेरेरा वो मिडियम ऑफ इंस्ट्रक्शनाचेर कितें म्हणटा तें आयकुया. People from Wheeling constituency, moreover from Salsit, they want, English to be a medium of instruction. Okay, other talukas, they want Konkani. Let it be like that. Let it be like that. Let it be what the people want. Let it be like that. See, we know better what our child requires. So give the chance to us, rather than you are saying that educationalist tenko hain korpa hai ani kiten korpa. Pun tumge bari koi te English medium isklani. Regional plan is also there. To mark this na. There are big giants, which teka bore. That's why I said all over Goa reshuffle zapa there. My request to people of Goa is, get the monsters out completely. Get the monster out is his message. Get the monsters out indeed. And all the NGOs have been coming time and again on the streets with the factual data, and people, it is high time paid attention to what's happening and where we are standing today. No, but get the monsters out, but muntate, it depends upon the voter. The voter should change his mentality now. कित्याक एक पार्टी घेवन अशें तशें म्हणून घेवन बसोंक जायना. You should try everyone, give a chance and see what actually the performance of the other parties or the other candidates. As per that English medium instruction, when Mr. Renwick, what he has talked is absolutely right. Let the medium of instruction should be decided by the parents. This is my view, and probably this is the view of many of the parents. So let us say, even if it has given two diametrical situations, दोन कॉर्नरांनी आसा, कोण कोंकणी मिडियम जाय म्हणटा, कोण मराठी जाय म्हणटा, इंग्लिश मिडियम. So the best option is definitely what has been proposed already, that grants should be given to all the mediums of instructions. There should not be a bar on this, which is absolutely right, and it should be there. Let anybody choose. There is nobody says you must study in Konkani or to Marathi nu chikong ashe kai na. So the bone of contention is the grants. So let the grant be given. Finally, our children in Goa need to be educated. So simple, let it be open.